तुलना केली जाल्यार आमचे हातून राज्यान कमी आसा. गोवा इज गोवा. गोवा इज अ ब्रँड. इट्स ब्रँड गोवा. यू कॅनॉट कंपेअर गोवा विथ अदर स्टेट्स. दुसऱ्या राज्या बरोबर गोंय तुम्ही कंपेअर करूंक शकना. व्हडली स्टेट. गोवा कॉन्ट्रिब्युट्स अ लॉट टू द इकॉनॉमी, टुरिझम सेक्टर. आणि आज जीएसटी सारखे येऊन आमकां राज्याक मार पडला, कारण आमचो जो जसो शेअर येवंक जाय तसो शेअर आमकां येना. आणि जर पैशाची येणावळ कमी जाता म्हणून तुम्ही वाडयतात किंवा बेटर इन्फ्रास्ट्रक्चर, जाल्यार डबल इंजिनाचो अर्थ कितें जालो? सरकार म्हणटा डबल इंजिन, माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा माटोळी बजेट. जर हे जर डबल इंजिन आसा आणि बजेट जर माटोळी आसा तर तुम्ही पॉवर टॅरिफ कित्याक वाडयतात? इलेक्शन एका वर्सार तेकिल्ले आसा. ऑलमोस्ट 1 वर्स 3 ते 3 महिने अशें पावला इलेक्शनाक. आमी एपील करतात सरकाराक ताबडतोब हाजेर सरकारान फुल स्टॉप घालचे आणि लोकांक पिशे करचे न्ही की जेईआरसीन वाडयला. आणि दिस इज अ पॉलिटिकल डिसिजन विच हॅज टू बी टेकन. सरकार म्हणटा अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय. माननीय मुख्यमंत्री सदांचो स्टेटमेंट असता. बारीक इफेक्ट कोणाक जाता हो? मिडल क्लास आणि लोअर मिडल क्लास. पैसेकार आणि तांकां कोणाक फरक पडना. जे बारीक नागरीक असत, जे मिडल क्लास फॅमिलीज आसा, जे कामाक वचणारे लोक आसा, जे दिसान दीस ऑन डेली वेजीस काम करून जोडटात, जे गव्हर्नमेंटान कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर कामाक आसात, जे प्रायव्हेटान कामाक आसा, हांकां हांच्या फॅमिलींक मार बसतात. बेसिकली मिडल क्लास अँड लोअर मिडल क्लास. पण आम्ही सरकार कडेन मागतात की पॉलिटिकल डिसिजन सरकारान घेवचे अँड नॉट टू पास द ब्लेम गेम टू हांगाचे थंय. आता तुमच्या मुखार काही डिटेल्स दवरता. सरकारान कितें म्हणले की 2025 ते 30 पर्यंत आम्ही 4% हायक वाडयतात पर इयर. म्हणजे फुडल्या 5 वर्सां खातीर 4% हायक. फुडल्या 5 वर्सांत जर 4% हायक जाता जाल्यार कितले जाले? म्हणजे कशे ते खेळटात पळय, एकदम 20 वाडयनात, म्हणजे 20% जाले. आनी जर तुम्ही इतिहास काडून जर पळयलो जाल्यार 2021 3.84%. 21-22 कोरोना कोविड आशिल्ले म्हणून. 22-23 1.5%. 23-24 5.3%. 24-25 3.5%. आणि 25 ते 30 पर्यंत 4% अॅन्युअल हायक फॉर द 5 कन्सिक्युटिव्ह, म्हणजे 20%. हे जर तुम्ही टोटल केले जाल्यार 34.23% जाता. 33.23% फ्रॉम बिटवीन 2020 टू 2030. मागीर डबल इंजिनाचो अर्थ खंय जालो? म्हणजे हांकां वाडोवंक जाय 20%. ते दाखोवप वर्सा म्हणजे कमी दाखोवप. म्हणजे बिटवीन 2020 टू 2030 इट इज 34.23%, विच इज अ ह्यूज जम्प. आणि हाचो इम्पॅक्ट कितें जाता तुमकां सांगता. हाचो इम्पॅक्ट कितें जाता? इकॉनॉमिक ग्रोथ जो जावंक जाय लोकांचो तो तसो जावना. फायनान्शियल जे अपस्किलिंग जावंक जाय लोकांचे ते तशें जायना. आनी अशे तरेन बर्डन घालप बील वाडोवन हे खंयच सिस्टमान बसना. आनी हे कोणाक मार पडटा? जे 400 युनिटा वयर जाता. सामान्य खंयचो एक फ्लॅट आसूं किंवा खंयचो एक कॉमन मॅन जो आसता, आम आदमी जाका आमी म्हणटात, जाल्यार 400 युनिटा वयर जेन्ना बील जाता ताका हो मार बसता. अ कॉमन मॅन गेट्स इफेक्टेड बाय दीस. आनी मेन म्हणल्यार कितें? पेंडिंग ड्यूज. तुम्ही शॉक जातले. पेंडिंग ड्यूज कितले आसा? अप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी एज ऑन जून 2025. आणि बिगस्ट डिफॉल्टर कोण? बिगस्ट डिफॉल्टर सरकारी डिपार्टमेंट्स. अप्रॉक्सिमेटली 350 कोटीन 140 कोटी आर फ्रॉम गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जवळजवळ 300 डिपार्टमेंट्स आहात. म्हणजे पीडब्ल्यूडी कडल्यान जवळजवळ 1 कोटीच्या वयर 60 ऑफिसां आहात तांची. म्युनिसिपालिटी आहा, कितलेशो पंचायती आसा ड्यूज. हे आम नॉट जस्ट शूटिंग इन द एअर. दीस आर द फॅक्ट्स अँड फिगर्स फ्रॉम द लेटेस्ट असेंब्ली एलेक्यूज विच वी हॅड पुट. जीएसआयडीसी कडल्यान 6 लाख पेंडिंग आसा. सो अप्रॉक्सिमेटली जर 350 कोटी जर तुम्ही रिकवर केले जाल्यार तुमकां फुडल्या 1-2 वर्सांक वाडोवपाक गरजूच ना न्ही. रिकवरी सारखे करूंक जाय. जेन्ना सरकारान फाटल्या फावट 1 टायम ओटीएस स्कीम हाडिल्ली त्या वेळाचेर 450 कोटी रिकवर जाल्ले 2022 फ्रॉम 1.18 लाख कन्झ्युमर्स. मागीर 25 सप्टेंबरान ते वाडयले परते. पूण रिकवरी करून सुद्धा ओटीएस हाडून सुद्धा अजूनही 50% वयर उरला कितें रिकवरी उरल्या. सो आता तुम्ही म्हणटले संबंध कितें आहा? गव्हर्नमेंट स्टँड घेवंक शकता की रिकवरी आणि वाडयला का संबंध ना.
पूण सरकार कितें म्हणटा की आमी पावर घेता आमकां म्हारग पड हे रिकवर करून तुमी सबसिडायज करात न्ही लोकांक. लोक खंय हांगा फुकट मागत ना दिल्ली भशेन किंवा दिल्ली मॉडेल आमचे लोक मागनात न्ही की आमकां फुकट इलेक्ट्रिसिटी दियात म्हणून कोण मागना. पीपल वॉन्ट क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी. 24 वरां लायट जाय, 24 वरां उदक आमचे लोक मागतात. हे जाले. आणि बारीक लोकांचे तुम्ही डिस्कशन बिल भरूना 1-2 महिने देन यू आर जस्ट कट ऑफ द लाईट्स. तुम्ही डिस्कनेक्ट करता, नोटीस येता 3ऱ्या म्हयन्याक. पूण गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटा इतली आसात हांकां कितें? व्हॉट अबाउट दीस? अँड वी आर कंप्लिटली टॉकिंग विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स हियर. म्हणजे हातून एक स्पष्ट जाता की सरकार सेलेक्टिव्ह एन्फोर्समेंट करता. पब्लिकाक एक एन्फोर्समेंट आणि गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाक वेगळो एन्फोर्समेंट. आणि टार्गेट कोणाक करता? मिडल क्लास फॅमिलींक, बारीक फॅमिलींक, अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदय आशिल्ल्या फॅमिलींक, अंत्योदय तत्वाचेर चलपी फॅमिलींक, बहुजन समाजाच्या फॅमिलींक 2 महिने भरूना खंय तरी टाक करून डिस्कनेक्शन वता. सो हे खंय ना खंय सगळें बंद जावपाक जाय. आमी तुमच्या मुखार सरकारा मुखार सारखे स्टॅटिस्टिक दवरल्या. 34% इज व्हेरी व्हेरी हाय इन बिटवीन 20 to 2030. आणि JERC जे म्हण केला म्हणून मान्य मुख्यमंत्री सांगता हे अत्यंत खोट. कारण सरकारान पेटिशन केले म्हणून वाडयले हेच सांगूंक जाय आशिल्ले. आणि एव्हरी टाइम दे गिव्ह एक्सक्यूज. हांव काल पयर सदांच मान्य PWD मंत्री जे जाले आता बाब दिगंबर कामत तांचो स्टेटमेंट सदां येता की आपण इलेक्ट्रिसिटी मंत्री आसतना डिपार्टमेंट बरें चलता, आपल्यान हे करून दाखयलें तें करून दाखयलें म्हणून. म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी हांच्यानी एडवायस घेवचो तेंचे कडल्यान पॉवर डिपार्टमेंट कशें चलोवंक जाय ते. कारण हे बारीक लोकांक लागता सामकें, म्हणजे टच जावपी गजाल आसा ही. आणि आज जर आमी ओगे रावले जाल्यार हे आज जे 34% जाला हे आनी ओगे रावले 50% वरून तेकयतले. सो आमी मागतात सरकारा कडेन की इमिडिएटली फर्स्ट स्टेप की होल्डार घालचे ड्यूज, ऑर एल्स वी विल हॅव टू टेक दिस टू द पब्लीक डोमेन. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो इश्यू घेवन पब्लीक डोमेनान वतलो. एक. सेकंड, जे गव्हर्नमेंट पेंडिंग ड्यूज आसात ते काडचे. आमी म्हणना की डिपार्टमेंट काम करना, डिपार्टमेंट काम करता. बाब जो चीफ इंजिनियर जो आसा जो स्टीफन फर्नांडीस तो एक यंग अँड डायनॅमिक. ताणें म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर बी भर दिवन B+ कॅटेगरी वयल्यान डिपार्टमेंटाक मिनिस्ट्री ऑफ हातून पावरांतल्यान हे मेळ्ळा फॉर कितें म्हणटात ताका डिस्ट्रिब्यूट युटिलिटी एचेर पावले आमी कॅटेगरी फ्रॉम B+, विच इज अ गुड सायन. पूण हातून कशें आसता, हातून डिपार्टमेंटाक सर्टिफिकेट मेळटा, कॉमन मॅनाक हे मेळना, कितें रिलीफ मेळना. हातून कॉमन मॅनाक रिलीफ मेळटा तेन्ना, बारीक मनशाक रिलीफ मेळटा तेन्ना बील वाडना, लायटीचें बील वाडना तेन्ना रिलीफ मेळटा. सो आमी मागता सरकारा कडेन की सरकारान एक पॉलिटिकल डिसिजन घेवचें, पॉलिटिकल वील दाखोवचें, मान्य मुख्यमंत्री इंटरव्यून करचे हातून आणि हे जे बील वाडयला हे होल्डार घालचे. नाल्यार येणारे ZP इलेक्शन जे आसात फुडले 2 महिन्या भितर आमी इश्यू करतले हे ZP इलेक्शनाक. त्या भायर विधानसभेच्या इलेक्शनाकूय आमी इश्यू घेवन लोकां मुखार वतले. तेन्ना लोकांकूय पटोवन दितले कशे तरेन हे सरकार कितें म्हणटात एका वटेंतल्यान GST बचत उत्सव मनयता आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान आपल्या भितून 20 दरवाडेचो उत्सव कसो मनयता हे लोकांक मरेन आमी लोकांक पटोवन दितले. तुम्ही म्हणले ऍक्च्युली ही पॉलिटिकल मोटिव्ह खंय दिसता तुमकां कित्याक 4 वर्सांचो हायक आसा आनी 5व्या वर्सा जस्ट बिफोर इलेक्शन तो रिड्यूस करतात एज अ गिफ्ट म्हणून, जाल्यार तुका दिसता पॉलिटिकल हे जावंक जाता 100% पळय. फाटले 2022 इलेक्शना पयलीं वाडोवना, होल्डार दवरले बोवाळ. कित्याक इलेक्शन आशिल्ले आनी आमचे लोक इलेक्ट्रिसिटी फुकट मागना. खंय तूं आयकला डिमांड आयकला केन्ना की इलेक्ट्रिसिटी फुकट दिया म्हणून? पीपल वॉन्ट बेटर क्वालिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लायट एट अ एफोर्डेबल रेट्स. आणि सरकारी डिपार्टमेंटा इतली रिकवरी जावपाची आसा, त्या रिकवरी जायनासतना यू आर बर्डनिंग अ कॉमन बिटवीन 2030 to 2030 इट इज 34.23%. यू सी द फिगर अँड दिस आर रिप्लायज ऑफ द असेंब्ली. सो बारीक दाखोवप म्हणजे कितें 4%, बट 4 मुखाले वाचप ना कन्सिक्युटिव्ह फॉर नेक्स्ट 5 years. सो 4-5 कितले जाले 20%. सो प्लेइंग विथ द फिगर्स अँड वर्ड्स सो दॅट लोकांच्या तकलेन वचूंक जायना. बट वी विल सी दॅट वी विल मेक इट अ पॉलिटिकल इश्यू अँड वी विल टेक इट टू द ड्युरिंग आमचे ZP इलेक्शन्स
we will make it a issue of power tariff, and also during the so better sense prevails and government puts a hold to this. ह्या दिसांनी तुमचे म्हणजे पार्टी वाडोवपा खातीर सगळीकडे तुमचे हे चालू आसा तर कितें तुम लोक कितले जाण ना आमचे पळय वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी अँड वी आर हियर टू डिफीट बीजेपी आणि आम्ही कितें अशें न्ही की वी आर नॉट रनिंग अ ट्रस्ट ऑर हे कितें क्लब गोवा फॉरवर्ड पार्टी इज लोकल पार्टी अँड वी विल सी दॅट वी कंटेस्ट इलेक्शन्स आणि कशें आणि इट वोंट हेल्प बीजेपीक फायदो जाता तसो आमी करचे ना वी विल सी दॅट बीजेपी इज डिफिटेड लेट मी मेक इट कॅटेगरिकल अँड वेर एवर वी कॅन विन प्रिसिजन हिटिंग म्हणटात ताका प्रिसिजन हिटिंग करून जय जय आमी डिफीट करूंक शकता बीजेपीक ओपोजिशनाक डिस्टर्ब करनासतना देर वी विल टेक अ लीड अँड वी विल सी दॅट बीजेपी इज डिफिटेड अँड वी विन दोज ZP सीट्स. अलायन्सान आसतले काय एक्सपांड करतले हां अलायन्सान आसतले काय एक्सपांड करतले ना प्रत्येक पार्टी अलायन्साचे खबर होते इलेक्शन टायमार न्ही सी वी आर अ प्रिपोल अलाय ऑफ द काँग्रेस माय पार्टी प्रेसिडेंट हॅज मेड इट व्हेरी क्लियर की 2022च्यान आज पर्यंत आमी वी आर अ प्रिपोल अलाय टिल द नेक्स्ट इलेक्शन बट नो वन कॅन स्टॉप अस फ्रॉम expanding our party. Each party has to have its own base and its own cadre and own people so that it helps each other during the next elections. So तुम्ही आता म्हटले पेंडिंग ड्यू गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचो उरला इलेक्ट्रिसिटी बिलान सो तितून प्रायव्हेट इंडस्ट्रींचो पळय कितें आसतलो आसात न्ही खूब आहा न्ही पळय म्हणटा कितले अप्रॉक्सिमेटली 350 कोटी रुपया पेंडिंग आहा टोटल आउट ऑफ विच 142.7 crores फॉर गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स सो रिमेनिंग प्रायव्हेट एक्झॅक्टली सो रिकव्हरी एन्फोर्समेंट जायना आणि सेलेक्टिव्ह एन्फोर्समेंट जाता नोटीसी कोणाक धाडटात बारीक लोकांक बहुजन समाजाच्या लोकांक मिडल क्लास फॅमिलींक लोअर मिडल क्लास फॅमिलीक 3 महिने येता स्टॅम्प मारून तांबडो डिस्कनेक्शन म्हणून ते हाडटा आशिल्लो सो हे बारीक लोकांक वता न्ही डिपार्टमेंटाक वता प्रायव्हेट इंडस्ट्रींक वता वचना दुर्गा आणि एक गजाल म्हणल्यार ती फाटल्या फाटीची हे जाली पब्लीक हियरींग जाली पळय तेन्ना तुमी ऑब्जेक्शन सो आनी कितले ऑब्जेक्शन आशिल्ली ना आय हॅव नो आयडिया कितें आमी ऑब्जेक्शन घालून हांव थंय उलयलो आनी हांव भायर सरलो फुडले मिटिंगेर पण मागीर म्हाका कोण आयले की थंय म्हाका दिसता काशिनाथ शेट्ये बाब उलयल्लो आनी एक कोण उलय मागीर ते उलोवपाक ताणें कितें तरी निमित दिले आनी ही लेफ्ट कमिशन लेफ्ट इमिडिएटली टू दिल्ली फ्लायटा म्हणून सांगून सो मंत्र्यांचे काल वक्तव्य केले की आमी करूना JRC जाल्यार इट्स कंप्लिटली रॉंग न्ही हाऊ बिकॉज गव्हर्नमेंट पेटिशन इट हॅज बीन इन्क्रीज Normally, the hike is due to some kind of deficit or some kind of losses that they've incurred. No, they say for infrastructure. So let us consume it's for infrastructure. Infrastructure was- Then if they say it's for infrastructure, what is the use of double engine? So, Double engine अर्थ किती झालं माटोळी. What happens to the Matoli? What happens to the double engine? so would you? Which means Matoli was of plastic, not of the real fruits. So my question was, if it is normally due to deficit or some kind of loss that they're predicting, do you think if this is unjustified to me, म्हणतात that CAG audits वर दाखवलेले? 100% नाही जाऊकच जाय 100% जाऊन जाय. It's not that department is not working, but certain political decisions have been taken that Chief Engineer Stephen Fernandez cannot take. Political decisions have been taken to stop this increase. आणि पैसे जर ना जाल्यार डबल इंजिन आसा मरे वयर यू शुड गेट मनी फ्रॉम द सेंटर न्ही व्हॉट इज द यूज ऑफ हॅविंग डबल इंजिन अदरवायज आता सध्या रामाचो पण इश्यू चालू आहे त्याच्या पयलीं साऊथ गोवान मंगोल गँग आशिल्ली तो सध्या पण इश्यू सध्या सायलेंटूच जाला पोलीस कितें ते प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करता पळयात फाटले स म्हयने एक वर्स भर पळय जाल्यार गुंडागिरी आनी गँग वॉर्स म्हणत किंवा हे क्रायम रेट सामके वाडपाक लागले आनी तूं स्पेसिफीक मंगोलाचे विचारता म्हूण सांगता मंगोलाच्या फाटल्या दिसांनी आमी स्टार्टींग खूब अरेस्ट बिरेस्ट पळयले ब्रेकिंग न्यूज जाताली पूण आतां लुक्स लायक एवरीथिंग इज गोन इन कोल्ड स्टोरेज आतां काय आवाज ना म्हणजे इज समवन बीन प्रोटेक्टेड हाजो प्रश्न चिन्ह येता न्ही मुख्यमंत्र्यान ऑन कॅमेरा आनी स्टेटमेंट केलाच की गुंडागिरी खपोवन घेवचो ना म्हणून आनी ते काही प्रमाणात स्टार्टिंग दाखयलाय म्हणजे मुंगोल केसीन आमकां ब्रेकिंग न्यूज जाताल्यो हे केला ते केला न्यूज जाता हांगा गाडी अटॅच केली हे केले पूण सडनली एवरीथिंग इज गॉन ऑन कोल्ड स्टोरेज एटलीस्ट police should do a weekly briefing on progress in the case because it was a serious thing what has happened and we cannot allow we are a tourism state and gundagiri and जर gang war जर वाढपाक लागला राज्यात it is ultimately going to screw up the tourism in the state